आज हांव एक मेसेज हे व्हिडिओंतल्यान सांगूंक सोदितां आमगे सगळे मिडिया भाव भयण्यांक आज आम सपोर्ट करपाचो। आज हो गौतम खट्टर जो आहा तो आमगे मिडियाचे कित उलयन गेलो तो तुमचो चयला हाव ही हॅज स्पोकन आनी कित आमगे एथिक्स आनी हे सगळे जाणवाय दिन गेलो। आज हो खट्टर जो आहा गौतम खट्टर कॅन ही टिचर्स एथिक्स तेज्यान आमगे मिडिया एथिक्स शिकोवपा जाता। तो आज तेक गोंय धाडलो गोंय फोदोड करपाक आनी तो आज गोंय फोदोड करून गेला आनी आमचे मत घुसपोड करून गेला आनी तेगे ते एक स्टेटमेंटाक लागून तो जे आमगे सांगता तेंचो मान दिवपा जाल्लो ते मान दिनासो तो जे उलयला तेजेर आमगे गोंयकारान कितले जाणांन आपल्यागे भावना उलयली आनी भावना उलयता आसतना जायत जाणांन वयर सकयलूय उलयले। सो आज जाय तो प्रॉब्लम जालो म्हणटा तो हेका लागून हांव फकत मुगे सगळे गोंयचे भाव भयणां लागून मागता की तुम सपोर्ट करपा जाय। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट इच अदर, दिस इज द टाइम टू सपोर्ट आवर मिडिया पर्सनल्स। पयलीं तो सांताचे उलयलो आतां मिडियाचे उलयलो आतां आम एकमुखाचे उलयता आसतना आम जायत चुकताय आनी आम चुकोन मागीर दुसरे धर्म आम हट कोताय। कोण हिंगना दुसरे धर्माचे उलोवपाक कोणा कांय दुसरे धर्माचे कांयच ना। चालीचे उलयता आसतना जायत जा चुकताय आनी हे चुकपा जाय म्हूण हे केलो हे पोलरायझेशन म्हणटा हेका आनी हे पोलरायझेशन हे बीजेपीक बऱ्या पडटा। कित्याक तेंगेले मॅनिफेस्टोचे पयलो पॉयंट बरयल्लो की 3 गॅसी सिलिंडर दितले म्हूण आनी ते गॅसी सिलिंडरूय दिले न्हय आनी ती म्हारगाई पावलो आखमी चोय तुमी कन्वर्जन जायता काल 30,000 जमीन कन्वर्ट जाल्या। थिंग प्रोटेस्ट चलता लोदा लागून भुतानी गे प्रोटेस्ट चलतालो पयलो रेस मागूस प्रोटेस्ट चलतालो हे सगळी जमीन कन्वर्ट एकाटीन कोताय लोक चाळलो आहा आनी लोकांगे फोकस डायवर्ट करपाक हे पोलरायझेशन चलवला आनी खरें जाता। काल आम सगळे लोक आमगे जो आहा हिंदू भाव जे आहाय ते सगळे आज बेजार जावन मुखार येयल्ले काल पुलीस वय बेजार जावपाचे पूण हे रिजन मातशें आम फोकस दवरया एकमुखाचे उलोवपाक बंद करया। कोणूय उलयले जाल्यार तेगे चूक जाली जाल्यार तेक चुकल म्हूण तेक सांगया आनी तेक बरे भाशेन हें करया। पूण आमगे फोकस जावपाचो हो सरकार डेव्हलपमेंट करून आसना आज हें सगळें केल्लें आहा। आज आमगे मिडिया भावाचे हे चडपा लागले चोय कित्याक हे मिडिया भाव एक्सपोज करता ह्या सरकाराक। सो आम सगळ्यांनी जाण जावपा जाय की दीस इज जस्ट अ ट्रिक to make sure that everything is being diverted and they are becoming successful. They are continuously becoming successful. कित्याक तुमकां सगळ्यांक त्रास जालो आहा सगळ्यांक हितू आनी धर्म लागना जेन्ना त्रास जाता भुरग्यांक एड्युकेशना लागून हेल्था लागून आमगे जमीन वयताय चोय आज गरमी जाता हे सगळे आमकां त्रास जालो आहा आनी हे त्रास जाले ते डायवर्ट करपाक हे पोलरायझेशन करपाक हे आज केल्लें आहा। लेट अस बी विजिलंट, लेट अस बी वायज इनफ एंड लेट अस बी स्ट्रॉंग टू ओवरकम दीस। कित्याक जरी तरी वी वॉन्ट अ बेटर गोवा देन वी हॅव टू चेंज दीस गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट चेंज करता जाल्यार हे पोलरायझेशन जावपा दिवपा शिरीपणा आमचे मदें उलोवन सारकें जावपा जाय। चुकल तेक चुकल म्हणपा जाय आनी चुकल तेजे बरी वचोन तेका सांगपा जाय बाबा तूं चुकल म्हणून एकठांय जावन जरी तरी आम हें करपा लागले एज्युकेट करपा लागले जाल्यार आय सपोर्ट आवर मिडिया पर्सनल्स वी ऑल मस्ट सपोर्ट देम वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम एंड दीस गाय कॅनॉट टेल अस that he is not here to give us the certificate. We strongly oppose this आणि एक मुखार एशकोन करपा दिवपा शिरीपणा लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक कोणाकूय दिवपा शिरीपणा आनी पुलिसेन आपल्यागेले डिसिप्लीन सांबाळपाची गरज आहा। लॉ एंड ऑर्डर जरी तरी आज वयर सकयल जाली जाल्यार सगळे गोंयकारांक त्रास जातले।